जेन्ना भारत स्वतंत्र जालो तेन्ना आमच्या राजकारण्यांनी एक नारो लायलो, तो म्हळ्यार रोटी कपडा आनी मकान. पूण ते दीस गेले. आतां जे जग आसा ते एडवान्स जाल्लेले आसात आनी ज्यो आतां लोकांक गरजेच्यो वस्तू आसा त्यो म्हळ्यार हेल्थ, एज्युकेशन, उदक आनी लायट हे आमच्यो गरजेच्यो वस्तू जाल्ल्यो आसा आनी ह्यो सरकार आमकां बरे तरेन दीत आसात. आमी आमची गोंयची हेल्थ सॅक्टर पळयत जाल्यार आमचे गोंयची जी हॉस्पिटलां आसा ती एकदम बरे तरेची काम करीत आसात. आमची हॉस्पिटलां आसा ती अपग्रेड जाल्लेली आसात. आमकां बरे तरेची सुविधा हॉस्पिटलांतल्यान आमकां मेळटात हें आमी पळयल्लें आसा. तो उदक आमकां उदक जें गोंयांत जाय तें आमी पळयतात की सद्या तरी सुरळीत जें आसा तें आमकां पाणी पुरवठो प्रत्येक लोकां पर्यंत पावलेले आसात आनी हे सरकार जें आसा तें अपग्रेड करपाचे वाटेर आसा, म्हळ्यार नव्यो पायपलायनी घालपाचे अपग्रेड करपाचे वाटेर लागलेले आसात. आतां आमी पळयतात की सद्या गोंयांत बोवाळ चालू आसा तो म्हळ्यार स्मार्ट मिटराचो. आनी ही सिस्टम आसा जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी सिस्टम आसा ती सरकार जी आसा ती अपग्रेड करपाक सोदता. म्हळ्यार आमचे पयलींचे मिटर आसा जे पयलीं 20 वर्सां पयलीं जे आसा ते मिटर आमचे ते भुताचे मिटर आमकां पळोवपाक मेळटाले. तेज्या उपरांत जे आसा ते डिजिटल मिटर आमकां पळोवपाक मेळ्ळे जे आतां आमच्या घरांनी आसात. आनी आतां सरकार जे आसा ते अपग्रेड करून हे स्मार्ट मिटर हाडपाक सोदता. जर देशाची प्रगती जातलो जाल्यार एडवान्स टेक्नॉलॉजी यूज करप हे गरजेचें आसात. पूण तेजो फायदो जो आसा जितलो सरकाराक जातलो तितलोच जो आसा तो कंज्युमराक जावपाक जाय, जनतेक जावपाक जाय. काही लोकांनी आसा ते स्मार्ट मिटर जे आसा ते नाका म्हणून सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसात. आतां ह्या स्मार्ट मिटराचे आमी पळोवयात. तर हे स्मार्ट मिटर ज्या ज्या जाग्यांनी बसयल्ल्या त्या जाग्यांनी जे आसा ते लोक जे आसा ते आक्रोश करपाक लागले आसात. समस्या लोकांक येयल्लेल्यो आसात. म्हळ्यार काही लोक जे म्हणटात ते ह्या आफ्टर हे जेन्ना डिजिटल मिटर जेन्ना काडून उडयले आनी हे स्मार्ट मिटर बसयले तेन्ना तेज्या उपरांत लोकांक जे आसा ते बिलिंगेन प्रॉब्लेम जावपाक लागलेले आसात. म्हळ्यार लोकांक जे आसा ते बिलां चड येवपाक लागलेली आसात. आतां सरकार जे आमचे गोवा सरकाराचे जे अधिकारी आसा आनी आमचे जे मिनिस्टर आसात ते सांगत आसात की हे जेन्ना मिटर बसयतलो स्मार्ट मिटर तेन्ना तुमकां कांयच जे आसा ते बिलिंगेन डिफरन्स येवचे ना. जे पयलीं बिलिंग येताले तेच आतां येतले. म्हळ्यार अशें जर मिटर आसात जाल्यार आमी ह्या मिटरांक जे आसा ते वेलकम करपाक जाय. कित्याक तर ही न्यू टॅक्नॉलॉजी आसात. आतां ह्या स्मार्ट मिटराचो फायदो म्हळ्यार जेन्ना तुमच्या भागांत जेन्ना जे कितें प्रॉब्लेम आसतले इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लायाचे ते तांकां जे आसा ते रोखडे डिटेक्ट जातले. म्हळ्यार तुमच्या घरांत जर मिटर बंद पडलो जाल्यार तांकां रोखडोच जो आसा तो ते डिटेक्ट करतले अमकेच्या घरांत जो आसा तो मिटर बंद पडलो आसा आनी ते तुमकां सर्वीस दिवपाक रोखडेच तुमच्या दारान येतले. म्हळ्यार फास्टेस्ट सर्वीस जातली. पयलीं जे आसा ते मिटर बंद पडत जाल्यार तुमकां वचून सांगचें पडटालें. तेज्या उपरांत तुमच्या घरांत जे आसा ते एक दीस लायट बंद उरताली आनी तेज्या उपरांत ते सारकें करपाक येतले. पूण आतां जे आसा हे फास्टेस्ट सर्वीस जो आसा तुमच्या घरा पर्यंत पावोवंक शकतात जर बरे रितीन हे सुरळीत चल्ले जाल्यार. हे जे स्मार्ट मिटर आसा ते दोन तरेच्या रुपान सद्या तरी जे आसा ते इन्स्टॉलिंग करीत आसा. म्हळ्यार प्रिपेड आनी पोस्टपेड अशे मिनिस्टर आनी अधिकारी सांगतात. अधिकाराचो आमी अहवाल आयकलो कालचो जाल्यार आमी पळयतात की तेणी सांगला की हे जे आसा ते सगळे आमी प्रिपेड करतलेत. म्हळ्यार तुमी पयशे घालून तुमकां जाय तितली लायट जी आसा ती यूज करपाची. म्हळ्यार तुमी ऑनलायन प्रिपेड पेमेंट करून जी आसा ती तुमची जितली लायट जाय तितली तुमी कंज्यूम करपाची. आनी जेन्ना तुमचे जे हे रिचार्ज सोंपतले तेन्ना तुमची लायट जी आसा ती बंद जातली. आतां आमी पळयतात सगळ्यांच्या हातीन जे आसा ते स्मार्ट फोन आयिल्ले आसात आनी हेजो उपयोग करून जे आसा ते आमी ऑनलायन पेमेंट करतले. पूण सरकारान ते एक तबको आसा त्यांचो विचार करूंक ना. जे काही जाणटे आसात ते आपल्या घरांनी रावतात जेंचे कडेन स्मार्ट फोन ना जेंचे कडेन ही सवलत ना म्हळ्यार जे स्मार्टफोन यूज करिना त्या लोकांचे कितें. सगळ्यां कडेन स्मार्टफोन आसा तशें ना. जे काही खुबशे लोक आसा जे स्मार्टफोन यूज करिना जावं ऑनलायन पेमेंटाचो यूज करिनात त्या लोकांचे कितें. जर राती कडेन लायट गेली रिचार्ज सोंपले जाल्यार कितें करपाचें. आयज लायट ही अत्यंत गरजेची वस्तू जाल्ली आसात आनी अशा म्हणजे खुबशे लोक आसा जे गरीब लोक आसा तांचे कडेन स्मार्टफोन ना, तांचे कडेन ऑनलायन पेमेंट करपाक जे आसा ते तांचे कडेन सुविधा ना. अशा लोकांक जो आसा तो ह्या सुविधेचो आसा तो फटको बसतलो. आनी हो स्पेशली जो आसा तबको आसा तो गरीब लोक आसात आनी ह्या गरीब लोकांक जर त्रास जातले जाल्यार असली सिस्टम जी आसा ती आमकां कित्याक जाय.
ताका लागून सरकारान विचार करपाक जाय ही जेन्ना सुविधा दिता तेन्ना दोनूय तरेची जी आसा ती सुविधा दिवपाची गरज आसा म्हळ्यार पोस्टपेड आनी प्रिपेड जांकां ही सुविधा जाय तेंच्यांनी ही सुविधा घेवपाची आनी जांकां ती सुविधा जाय पोस्टपेड आनी प्रिपेडाची ती सुविधा घेवपाचो सरकारान जी आसा ती तरतूद करून दवरपाक जाय नाजाल्यार आमच्या गरीब लोकांक जो आसा तो हेजो खूब फटको बसतलो कारण की लायट ही अत्यंत आवश्यक अशी जीवन आवश्यक अशी वस्तू आमची जाल्लेली आसात आमच्या भुरग्यांचें शिक्षण सगळें जें आसा तें ऑनलायन चलता लायट ना जाल्यार आमची भुरगीं शिकूंक शकनात आनी जावं आमचें हेल्थ सॅक्टर हे सगळे घरांत जे आसा ती दुयेंती मनीस आसता तांकां खूब त्रास जातलो जर लायट कट आवट जाली जाल्यार जेन्ना सरकारान जेन्ना हेजो सगळो प्रिपेड आनी पोस्टपेडाचो जेन्ना एक अहवाल दिलो तेन्ना तेंच्यांनी जे आसा ते टीव्हीचे रिचार्जा बद्दल जावं मोबायलाच्या रिचार्जा बद्दल सांगले जशें की आमी टीव्हीचे रिचार्ज करता आमकां मेसेज येता तेजे वापरान आमी करता पूण असे काही लोक आसा जे टीव्हीचे रिचार्ज सोंपल्या उपरांत पयशे ना जाल्यार 2-2 दीस टीव्ही पळोवपाची बंद करतात पूण तशें तुमी लायटीच्या बाबतींत करूं शकतात आमी सदांच म्हणटा की टॅक्नॉलॉजी प्रत्येक फिल्डांत जी आसा ती यूज करपाक जाय तरूच देश आसा तो समृद्ध जाता पूण तेजो त्या सुविधेचो फायदो प्रत्येक मनशाक बरे तरेन जावपाक जाय हो विजन आसपाक जाय सांगलेलें आसा की 2027 मेरेन जे असे सगळे जे स्मार्ट मिटर आसा ते इन्स्टॉल करतले म्हणून सरकारान हाजेर पण विचार करपाक जाय जो गरीब तबको आसा तांकां त्रास जावचो न्हू